सुरवातीक आमी गीत घेवया A6 पेज नंबर 3 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी आनी आमी एक जेजू वस्तोंगी. आमी सगळीं एक देवा उतर आयकता तेन्ना. आमी एक जेजू वस्तोंगी एक देवा उतर आयकता तेन्ना. आमी एक जेजू वस्तोंगी एक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराक भितर सरलेलीं आसात आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा वचात देवाच्या उतराक पाडो दियात. आनी आमी ह्या विशयाचेर आज नियाळ करतले. आजचो सेवा धर्म आमकां देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आपयता. आमकां देवान आपलें उतर दिल्लें आसा, आमचे घोराब्यांत आसा, आमचे आख्खे जिणेंत आमकां तें मेळटा. आमी ह्या देवाच्या उतराक पाळो दिवंक देवा लागीं बळ आनी शक्ती मागुया आनी आमचें जिवीत देवाच्या उतरान मांडूंक देवाचोच आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां ओळखून घेवया. सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सरपदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गन्यान उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तणान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगळे दुतान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Moima deva unsoi ani shanti tajai tuja tor moima vabaso ami toka vakanta. Somia Jesu Christa Babacha eklas puta. Somia Deva Devaji Shri Tu Sansarachi Bhakatai Amchi Kaklut Go. Tu Babacha Usmiak Boslai Amchi Magne Aikunge Gidyak Movi Atmya Sagati Dev Babachi Moimit Jesu Christa Eklops to Povit Eklops to Ishwar Eklops to प्रार्थना.
सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या पुता जेजूक तुवें पुनोन जिवंत केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवणार जावंक नेमलोय. सर्वृत्नेचे बरोबर ताका वाखाणून ताचे कडचें पातकांचें बोगसणें आनी देवीक जीत घेवन उपकारी काळजान मोरो पर्यान ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भावा भयणीचे चाकरेक लागूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससन. आमेन. धोर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. महायाज्ञिकान धोर्मदुता लागीं विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिवना जावंक आमी तुमकां खोर शिडकावणी दिल्ली. तरी तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुसालेम शार बोरलां आनी ह्या मनशाच्या मोरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतीपाळ करून पेद्रून आनी धोर्मदुतांनी अशें म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकाळ लावून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवन केलो. ताका फुडारी आनी सोरवंडार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याचे आमी गवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटोल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गवाय आसा. जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांणी धोर्मदुतांक शिडकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधोर्मसभेंतले भायर सरले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सगळीं म्हणुया, हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब, हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. जरी रात काडली दुकां गळून तरी फांत्या पारार संतोसान उलासता. जबाब, हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हशी काकळूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिनवासतलो निते काळी. जबाब, हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान म्हज्या दर्शनान आनीक पळयलें. सोदरे जिव्या रोचनान
आनी जाणट्या भोवती देवदूताचे उर्पोजीचो तालो हांवें आयकलो. ते हिसपा भायर हजारांच्या हजारांनी आसले आनी ओरडून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगली पदवी, तशेंच ग्रेस्काय, जाणवाय, बोल, मोहिमा, स्तुती आनी वाखाणणी. आनी सगल्यो जिव्यो रचना स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी समदिरांत आख्खे सृश्टींत आसात त्यो सर्व जिव्यो रचना अशा ओरडून म्हणटाल्यो त्यो हांवें आयकल्यो. सुदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढऱ्यांक वाखाणणी, मोहिमा, स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणांक. 4 जिव्यो रचना जबाब दिताल्यो, आमेन. आनी जाणटे साश्टांगीण पडून बसताले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Servis våran soy soy. Servis våran soy soy. Servis våran soy soy. Servis våran soy soy. सोगटा सर्वांच्या रचणारा जेजू दयाल सोडवणारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Servis våran soy soy. Servis våran soy soy. Servis våran soy soy. Servis våran soy soy. सर्वीस पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सिमा पेद्रोन जवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानाएल, झेबेदेवाचो पूत आनी ताचे शिसां मदले आनीक 2 एकठांय आसले. शिमोन पेद्रोन तांकां म्हणलें, हांव मासरी मारूंक वेतां. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासडी कितें तरी पडलां मूं? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपूण घालात आनी तुमकां मासडी पडटली. ताणें रांपूण घाली आनी मासडी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग कोरी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून शिमोन पेद्रून आपल्या आंगावले पेंटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दोरयांत उडकी मारली. पूण मासडेन भरलोली रांपूण ओडीत ओडीत येर शीस आयले. तोडीक लागींच आसली सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलेली मासडी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासडी हाडात. ओड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपूण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासड्यांनी भरलोली आसली आनी इतल्यो व्हड मासड्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना.
जेजून तांकां म्हणलें, नाश्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नाश्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळी दिली. मेलेल्यांतलो पुनून जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती ही तिसरे फावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. मोगाच्या भावान भयणो, आफ्रिकाच्या बुरुंडी ह्या देशांत जायते 1993 वर्साक जायते पिडापीड चलतालें. जायते मारामारी झुजां ट्रायब्सां मदीं तांची झुजां चलतालीं आनी एकामेका आनी जायते जावन एकामेकाचे लागशिल्ल्यांक ते तांचें मरण पावलें आनी लोकां मदीं जायते वाद विवाद. आनी हे सगळे घुसपा गोंदळांत एक बायल मॅगी बारांकीतसे म्हणलोली, ती सोशल एक्टिविस्ट. तिणें आपलो भावार्थ विसरलो ना, पूण ती अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक ती आदार करूंक लागली, तांकां बरी सुवातेर व्हरूंक लागली, तांकां एक सुरक्षीत सुवातेर ती व्हरून दवरूंक लागली. आनी तिची जिविताची पर्वा करिनासतना ती हें काम करताली. आनी तिणें सगळें ओगडायलें, पूण तिणें देवाचेर हो भावार्थ ओगडावंकूच ना. एक इंटरव्यूवरान तिका विचारलें, हे सगळे ह्या परिस्थितींत तुजें मन कशें, तुजें काळीज कशें गोट व्हरलें काय म्हणून तिणें विचारलें. आनी ती जबाब दिवंक लागली, हांवें जायतें मरण पळयलां, पूण हे मरणाक म्हजो जबाब जावन आसा देवा जेजूचें पुनर्जिवनपण. जेजूचें पुनर्जिवनपणानूच हांव गोट आसां आनी हांव मुखार वेतां. ओय मोगाच्या भावान भयणो, ही हे बायलेची आमी ही काणी आयकून आमकांय आमच्या जिवितांत एक विचार आमी करूंक येता. आमी जेजूक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमच्या जिवितांत आपणायला, आमच्या जिवितांत पुनर्जिवनपण आमी आपणायलां काय हें आमी विचार करूंक येता. आयज तिसरें समोन 2 समनां पयर आमी जेजूचें पुनर्जिवनपण समोर उमललें. आमी आजून जेजूक आमच्या जिवितांत घेतलेलो आसा की ना ती आमी आयज विचार करूंक जाता. आनी आयचो सेवा धर्मूय आमकां तेंच करूंक आपयता, देवाचें उतर आपणावंक. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो आमी आयज शिसाच्याय जिवितांत दिश्टी पडटा. शिसांक जेजू जायते फावटी मेळ्ळो. आमी जायते दुसरे शुभ वर्तमानकारांच्याय वाचपांनी पळयत जाल्यार जेजू जायते फावटी मेळ्ळो. आनी आमी पळयता जायते फावटी मारिया मागदलेनाक पयलो मेळ्ळो म्हूण आमी मानतात. मागीर ते इमाऊस वताले ते दोग जाण शिसांक तांकांय मेळ्ळो आनी अशें करून जायते मेळ्ळो. आनी त्या शिसांनी वचून ताच्या जेजूच्या शिसांक सांगलें तेन्ना ते मानून घेवंक तयार नासले. आनी आयज आमी पळयता सिमांव पेद्रू देखून जो ताणें जेजूक घात केल्लो ताका नाकारून तो देखून आयज ताचें घोडी तें वायट केलां तें विसरूंक घोडी तो आयज म्हणटा आपूण निस्त्याक धरूंक वेता. आनी ताचे बरोबर दुसरे शीस वेतात आनी तांकां कांयच लागना. म्हज्या भावान म्हणून आमकां इतलेंच दाखयता की जेन्ना आमी जेजू सोशिल्लीं पयस वता तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. आनी आमी हें आयज वाचपान देखून पळयता आख्खे रातभर तांकां कांय मासळीच पडोवंक ना आनी ते घोडी निराश जाल्ले. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान म्हयनो जेजू आमच्या जिवितांत येता, जेजू ह्या शिसांच्या जिवितांत येता आनी म्हणटा इश्टानो कितें तरी पडलां आनी ते ना म्हणटात. आनी जेजू तांकां म्हणटा तुजे दुसरे सायडीन तुमी तुजी रामपण घालची आनी तांकां जायतें निस्त्या तांकां लागता. आनी जेन्ना मोगाच्या भावान भयणो पेद्रू गोमान येता की तो सोमी म्हणून तो सगळें सोडून जेजू लागीं धांवता. हांवें आयज हे मोठवे आकाराचें वाचप वाचलेलें आसा. मुखार घेतलें जाल्यार जेजू आमी पळयतले जेजू पेद्रू लागीं ती 3 प्रश्न विचारता. ते म्हणल्यार पेद्रू
तूं म्हजो मोग करताय आनी पेद्रू ताका जबाब दिता आनी जेजू ताका ताचेर विश्वास धरून ताका आपल्या चेड्याचें राखणेक तो ताका विचून काडटा. मोगाच्या भावन भयणो, आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी मानून घेता, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देव आमकां बळान भरता आनी आमी तेच बळान मुखार वचूंक पावता. आनी हेंच आमी पयले वाचपान आमी पळयलां. जेन्ना हे शीस जेन्ना जेजू लागीं बरोबर ते आसले, ते जेजूक वळखूंक ते विसरले. ते जेजूक एक पॉलिटिकल मासय म्हणून ते चिंताले. पूण जेन्ना ताणें जेजूची महिमा पळयली, जेजू पुनून जिवन जाला ते पळयली आनी ते जेजूक भियेन आसतना ते परगटूंक लागले. आनी ताकाच लागून हे देव मंदिराचे याज्ञीक जे आसात ते तांकां धरून हाडटात आनी ते जायते फावटी तांकां म्हणटात जेजूक परगटी नाकात म्हणून. पूण ते भियेन आसतना म्हणटात आमी देवाच्या उतराक पाळोवंक दिवंक जाय. देवाचें उतर आमकां सांगता जेजूक परगटूंक आनी तेंच आमकांय करूंक आपयल्लें आसा. आयज हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावन भयणो, आमी 3 मुद्दे आमच्या जिवितांत मानुया. पयलो म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, पवित्र पुस्तक जिवितांत आपणावया. आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत मागण्या करतात तेन्ना आमी देव आमचो ताळो आयकता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतात तेन्ना आमचे लागीं देव उलयता आनी आमी देवाचें उतर आयकूंक गरजेचें. आनी देवाचें उतर आमकां दीत दितलें आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो, आमचे घराब्यांत पवित्र पुस्तक वाचूंक गरजेचें आनी ताचेर नियाळ करूंक गरजेचो. तातूंतल्यानच जेजू, तातूंतल्यानच देव आमचे लागीं उलयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, देवाचो ताळो आयकुया. आमच्या जिवितांत आमी जायते तरेचे ताळे आयकतात. आमच्या जिवितांत आमकां आमचे राज चलयतले मनीस आसात ते उलयतात, आमी तांचे ताळे आयकतात. आमच्या जिवितांत आमी मोबायलाचेर आसता, इंटरनेट आसा, मॅगझिन्स, न्यूजपेपर आसात, तातूंतले ताळो आयकतात. पूण आमच्या जिवितांत देवान आमकां आनीक एक उतर दिल्लें आसा, ताचें उतर तेंय आमी वाचून देवाचो ताळो आयकूंक गरजेचो. आनी तोच ताळो आयकल्यार आमी देवाच्याच मार्गान चलूंक पावतलीं. देवाची तिसरें म्हळ्यार मोगाच्या भावन भयणो, देवाची पदवी जाणा जावन घेवंक जाय. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करतात, आमच्या जिवितांत आमी देवाची पदवी अणभवूंक पावतात. आनी हेंच शिसांनी केलें. जेन्ना जेजून तांकां सांगलें दुसरे वाटेन तुजी रांपोण घाल, तांकां देवाची पदवी दिसून येयली. पेद्रूक जेजूची पदवी दिसून येयली. ताणें ताका भरपूर निस्तें तांच्या रांपणेक घातलें आनी हाचेरूच पेद्रूचेंय घोडये मन बदल्लें, काळीज बदल्लें आसत. आनी ताकाच लागून जेजून ताका आयज हे आख्खे पवित्र सभेचो पयलो ताका फुडारी ताका नेमलो. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच करपा मागुया, आमचें काळीज, आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर आदारून चलूंक. आमी आजून पर्यंत देवाच्या उतराक पाळो दिवंक ना जाल्यार देवाच्याच बळान आमी मुखार वचूंक देवा लागीं आदार आनी घोटाय आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावाताची उच्चारणी करुया. सत मानता देवा, सर्पदिदार बापा, सर्गारान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर सांबाळलो, आंकवार मारिता जल्मलो, 5 वरां ताणें कोस सुसलें, ताका कुर्सा चडलो, तो मेलां ताणें किपिलो, तो मेल्या मतें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पदिदार त्या बापाच्या जय पोसले, तुय तां जिवन मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकदार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. मनशां आनी मनशांचीं उतरां आमकां फटयत, पूण देव आमकां केदींच फटोवचो ना. आपल्या लागीं मागतल्यांक तो कदींच ना म्हणचो ना. तो आमची मागणी आयकता. असल्या बरवाशान बरोवन आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी देवाच्या उल्याक सदांच आपल्या जिवितांत पयलो जबाब दिवंक बापा लागीं मागुया. Dunia Deva, आयकांचो ताळो, मुक्तीपणान मागावलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे उदरगती खातीर वावुरतना जेजू करूंक मागता तें करूंक आनी दिसपटी देवाचो ताळो आयकोंक आनी पाळूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकांचो ताळो मुक्तीपणान मागावलो. देवाच्या उतराचेर आपलें ध्यान मन दवरी नासतना आपल्याचेरूच फातयेतोल्यांनी आपली दारुणाय सोडून आनी जिवितांत नवसरणी हाडून जेजूचोच पाटलाव करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. Dunia Deva, आयकांचो ताळो, मुक्तीपणान मागावलो. देव आपल्या जिव्या उतरांतल्यान आनी संस्कारांनी आपली कृपा मनशांक दीत आसा. तर ताचें उतर दिसपटी वाचूंक आनी संस्कार भावार्थान समारंभूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Dunia Deva, आयकांचो ताळो, मुक्तीपणान मागावलो. ओगेपणी आमी आमची काळजांत आनी मनांत असली मागणी देवा मुखार उबारुया. Dunia Deva, आयकांचो ताळो, मुक्तीपणान मागावलो. देवा तुजे परजीन तुका उबारलेली मागणी दळेन आयक. तुजें उतर आमी सदांच आयकूंक आनी फकत तुज्या उतराक पाळ दिवंक आनी तुजो पाटलाव करूंक आमी पावलां मारूंक आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34 देवा उतर आमी घेतला. Deva utor आमी घेतला, ताका आमी सोबाब दिला. सोबाब जावनी जिविताचो, मोगान केले
म्हज्या भावान भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. कोनवाल्या बापा कालत्या दुलोब मेंढराक तुज्या भोव मोगाल पुताक निश्ठुरायेन आमी कुर्सार मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मोहिमेन पुनून जिवंत केलो. मरो पर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो हो यत्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी ताचे बरोबर आमकांय मोगाची जीव बळी कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्ता दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक तांच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलभार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 dolbarato सर्वेस्पर्तो, स्वर्गानी संसार बोल्या, तुझ्या वैभवात, उंचवली तुका सोय सोय, उंचवली तुका सोय सोय, उंचवली, उंचवली, उंचवली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उंचवली तुका सोय सोय, उंचवली तुका सोय सोय, उंचवली, उंचवली, उंचवली तुका सोय सोय. बापा करस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसंगपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
परताचो घोट परगटूया सोम्याची तुझे मोरून आमी समोर उगता तुझे बरो जीवन म्हूण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव आमच्या गोंडी बापा सिम्या आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन तरुणता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पळय नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतेरेकता तर आमकां ताच्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक आसुटकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जाची येता आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवें आसूं तुमची सोवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराची पाप काडटा ती हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण तुज्या तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D13 पेज नंबर 54 जेजू बऱ्या गोंवल्या Jesus, what
स्वादिक पोल्या Sorgit av tådjuloj, sådant makajloj. Barle av dishili, toka tsukon gili, toshitai var maka. Boy sorong sornaga Borre audi shili Toka tsukon gili Toshitai var maka Boy sorong sornaga Jesus swadik moga Sarlo avetuka Ergoda vartuli Bisai voradali Jesus swadik moga Sarlo avetuka
देव आमचो बाप A6 पेज नंबर 3 पेज नंबर 3 A6 देव आमचो बाप देव आमचो बाप A6 पेज 3
देव आमचो भाव, तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू वस्तोकी आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकतात तेन्ना आमी एक, जेजू वस्तोकी एक, देवा उतर आयकतात तेन्ना आमी एक, जेजू वस्तोकी एक, देव आमचो भाव, तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव आनी आमी एक, जेजू वस्तोकी आमी सगळीं एक. पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायन घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. सर्वेस्पराक जय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पास्काचो 3रो आयतार समोरमता. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योगाद दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन तुमची खाजगी मागणी इंतेसां ती आसात तांचे पासत मागून तुमकां सगळें बरेंपण देवान फावो करचें म्हणून. त्या भायर ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या इंतेसां पासत आमी मागया. आनी आतां भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या काळजांकसरूच न्हय पूण आमची कूड, मन आनी आत्मो हे तिनूय बरोबर घेतले म्हणटच काळजान थावन आमी जियेता म्हणटा. भितर आमच्या दोनूच जाण आसात, हांव आनी जेजू. आमी सगळ्यांचेर जबरदस्तीन तांकां आमी आमच्या खाला दवरता आनी हाका लागून आमी पातकान जियेता. आमी तो जेजूक आमचो दोनी आनी सर्वुंडार म्हणून मानून घेत जाल्यार ताचे सारकी आमी दयाळ, काकुळसार, समजिकायेची जाता. हें जाणो जावया. आमी कशे भशेन जियेता. खूब पाटी आमकां बरें करूंक जाय पूण जायना. कित्याक भितरल्यान सावन आमकां फासान, बोणकोणीन सांकळ्यांनी बांदून दवरलेली आसा. ही सुटका जेजू आमकां दिता ती आमच्यान आतां घेवंक जाता. तर आमी काळजान थावन आमचे पातक कबूल करया आनी भितरल्यान सावन आमकां बदलून काड म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक विनंती करया आनी एकामेकाचें भक्षणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी सगळीं जाणां काळजान थावन हे मागणें म्हणया. हांव पातकी सोरपू दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मादेक सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सर्व दितात देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
page number A4, page number A4. Mohima, 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 Deva Sorgi, Shanti, 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 Taja istan samsari, Sones para Deva, Sorgi charaya, Sot Veda Deva, Baba, Ami tuka namaskar kortam, Ami tuka din vastam, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता मोहिमा 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 देवा कुसुर्गी शांती शांती ताच्या इष्टांक संसारी Jesu Christa, Babacia Eklex Puta, Somnia Deva, Deva Cecilie, Tu संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बाबाच्या बसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. मोहिमा 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 देवा कुसुर्गी शांती शांती ताच्या इष्टांक संसारी पवित्रात्म्या Sanati Deva Baje Moime Jesu Christa Eklos tu povi Eklos tu ismo Eklos tu por mesor Mohima Deva Kusurgi Shanti Shanti Taja istank samsari मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी मनशाकुळाचो फुडारी आनी सोडवण जावंक नेमलोय. सोर रोचनी बरोबर ताका वाखाणून ताचे कडचें पातकाचें बोगसणें आनी दैवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मोरोपर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भाव भयणीचे साकरेक लागून आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. महायाज्ञिकांनी धर्मदूतां लागीं विचारलें, हे नांवान आनीक शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिडकावणी दिल्ली, तर तुमचे शिकवणे तुमी जेरुजालेम शार बोल्लें आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात.
परतीपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदूतांनी अशें म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकळून तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करून आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हें सगळें घडणेचे आमी गवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गवाय आसा. जेजूच्या नांवान आनी उलयना जावंक तांणी धर्मदूतांक शिटकायले आनी तांकां सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्मसभेंतले भायर सरले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. आनी एकदां म्हणया, हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. आमचो जबाब. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्या भितर ना जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोगता. जरी रात काडली दुकां गळोवन तरी फांत्या पारा संतोशान उलासता. आमचो जबाब. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुकान रोडण्यान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निती काळी. आमचो जबाब. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान म्हज्या दर्शनांत आनीक पळयलें. सोदरे, जिव्या रोचना आनी जाणट्या भोंवती देवदूतांचे उरपोंजीचो ताळो हांवें आयकलो. ते इस्पा भायर हजाराच्या हजारांनी आसले आनी आरडून म्हणटाले, जिवेशी मारलोल्या मेंढऱ्याक फावो सगली पदवी, तशेंच गिरेस्तकाय, जाणवाय, बोड, मोहिमा, स्तुती आनी वाकाणणी आनी सगल्यो जिव्यो रोचना स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसारा खाला आनी सोमदिरांत आख्खे सृश्टींत आसात त्यो सर्व जिव्यो रोचना अश्यो आरडून म्हणटाल्यो त्यो हांवें आयकल्ल्यो. सोदरेर बसून आसा ताका आनी मेंढऱ्याक वाकाणणी, मोहिमा, स्तुती आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. चार जिव्यो रोचना जबाब दिताल्यो, आमेन. आनी जाणटे
साश्टांगी पडून बसताले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorbes morat, soisut, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, soisut, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, soisut, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, soisut. सोगटा सर्वांच्या रचणारा जेजू दयाल सोडवणदारा आमचे खातीर खुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जिवंत जालोय. Sorbes morat, soisut, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, soisut, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, soisut, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, sorbes morat, soisut. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सिमांव पेद्रू जोडलो म्हणलोलो तोमास, गालिलेल्या कानाचो नातानिएल, झेबेदेवाचे पूत आनी तांच्या शिश्यां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यांत चडले, पूण ते राती ताका कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिश्यांक कळ्ळें ना. जेजून ताका म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडूंक हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकोन सिमांव पेद्रून आपले आंगाले पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दोरयांत उडी मारली. पूण मासलेन भरलेली रांपोण ओडीत ओडीत ते शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशांचेर उज्यार दवरलेली मासली. जेजून ताका म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासली हाडात. ओड्यार सोडून सिमांव पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजूंक नासली. जेजून ताका म्हणलें, नास्त्याक यात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जायना जालें. तो सोमी म्हूण ते समजोन आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो, तशेंच मासलीय दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिश्यांक दिश्टी पडलो, ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. देवाचें उतर आमी आयकोन
ते आमचे भितर घेवंक जाय. जेजून आमकां अशें सांगलेलें आसा, तुमी आयकलां आसतलें, देखून ही म्हजीं उतरां आयकतात आनी तांचे प्रमाणे चलतात, ती आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी. आयकलां की ना तें तुमी? देखून ही म्हजीं उतरां आयकतात. आयकलें म्हणटूच ती समजून घेतात. समजून घेतलें म्हणटूच ती पाळटात. ती आपलें जिवीत कूड मन आत्मो आमचे काळीज खोडपार बांदलेल्या जेजू जावन आसा खडप, एका शाण्या मनशा सारकी. कशी बांदपाचें आमचें घर? आयज आमकां सांगलां पयल्या वाचपान. जेजूच्या नांवान ते सगळ्या जाणांक सुटका दिताली, पातकांतली देंवचार बशिल्ल्यांचेर तांकां जेजूच्या नांवान सुटका मेळटाली. आरेन वो दुसऱ्या दुयेंतांनी आसलेलीं मनशां जेजूच्या नांवान, तुमी जाणात आदी आमी आयकलां, तो मनीस त्या देव तेंपलान बसतालो, थोंटो तो. ताका पेद्रून आनी जुआन पळयलो. ते म्हणूंक लागले, आमचे कडेन तुमकां पयशे दिवंक जायना, पूण जें आमचे कडेन आसा तें तुका आमी दिता. तुका जाय वय म्हण लागलो. जेजूच्या नांवान उठ. आनी तो उठलो जेजूच्या नांवांत. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूचें नांव घेता की ना? पूण कशे भशेन घेता आमी तें? आमी तो तें भावार्थान घेत. असल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान घडलेल्यो आसा. तुमी म्हाका सांगतल्यात की तुमचे कडेन अशें घडलां म्हणून. कितल्याशा जाणांनी म्हाका सांगलेलें आसा आनी तुमी सांगतल्यात म्हाका. भावार्थान आमी कितलीं पातकी जावं आमी, ताका भावार्थान आमी उलो मारलो की ना, तो आमकां विस्वाशी. अरे आमी कोण? आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी कोण तरी आमचे कुडीक मार दिता, पिशी जालेलीच दितात, सारकी ना ती भितर. पूण आमी तशी न्हय. आमचे कुडीक आमी मार दिवंक दिनात. एक जोडार ओ किमोस आयले की ना, चक्करून थापले म्हणटच आमकां कितलो राग येता, मारून उडयतात आमी. हे भशेन आमी आमचे कुडीचो परामर्श करता. आनी जेजू आमचो परामर्श करिना. आमी सगळीं जाणां अशीं आसान, पूण सगळीं आमी ताचे सोबे आसा. कशें आमकां कळटलें हें? आमी सगळीं जाणां एकाच वाऱ्यांतले सुस्कार घेता. हांगसर वारें आसा तें जेजूच. ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. हें आमी आयकलेलें आसा. ह्या सुस्कारांतल्यान हो सुस्कार आमचे भितर येता आनी आमकां जिवीत दवरता. हो जावन आसा जेजू. जेजू आमकां हांगसर जिवीत दिता. सगळ्याक जिवीत आसा, जेजू आसा. हो भावार्थ तर आमचे मदें आसत आनी हें तर आमकां समजोन येत जाल्यार आमी केन्नाच भिवची ना. भिरांत केन्ना येतात? तुमकां हांवें पयले सुरवातेक सांगलां, आमी तर आमचे काळजांत आमकां पयलो वयलो स्थान दिवन आमी दोनी म्हूण समजत जाल्यार आमचें गोठण जातलें. आमी कोणूच न्हय. तेरेजा धाकटी ती सांतीन आनी तिका ताचे बरोबर मिशनार म्हणून मान दिलेलो आसा. ती फकत भितरूच आसलेली. 24 वर्सांची मेली. तो 46 वर्सांचो मेलो. पूण इतलो भोंवलो सगल्याक. कितें जेवतालो, कितें खातालो, हिचोर न्हिदतालो कोणूच नको. पूण देवाच्या मोगान बरोवन सगल्याक वेतालो. देवानूच ताका व्हेलो. देवानूच ताचें सगळें केलें. आनी हाका लागून ती कितें म्हणटा जाणाय, म्हजे लागीं कांयच करूंक जायना. जेजू लागीं सगळें करूंक जाता, पूण जेजू आनी हांव सगळें करूंक शकता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे असल्या भावार्थान आमी जियोया. हें सगळें आमकां देवान सांगलेलें आसा.
पळयात कशे भाशेन तिसऱ्या वाचपान आमकां दिसता. जेजू ते जाणो निराशी जालेले आसा म्हणून, कित्याक तांच्या मनान जेजू कोण पळयतो ते नियाळटालेत. असो आसूंक जाय, तसो आसूंक जाय म्हणून जेजू तांकां सगळें सांगलें. मागीर ते पयल्या वाचपान पेद्रून तांकां सांगलां, सारांश दिला कोण जेजू पळयतो. पूण ते मागीर पुनर्जीवन जालें. पूण आदी हांगसर पळय ते निराशी जावन आतां न्ही कितें करपाचें आमी. जेजून आमकां आपयल्ले, आमी खारवी आसलेले हांव आतां चलया पत्तून आमच्या कामाक. निराशी जावन ते कामाक वतात आनी कांयच धरिनात. अशें आमच्या जिवितांत जाता. जेन्ना आमी आमचे वस्तुंकी काम करूंक लागता तेन्ना ते निर्फळ जाता. पूण आमी सदांच जेजू जो आमच्या काळजांत आसा ताचें आयकोन आमी करूंक जाय. केन्ना आयकतले आमी? तुमी सगळीं जाणां सकाळची मागणी करतात न्हय, पूण कशी करतात? आमेन. असली मागणी चलची ना. आमी ताचे बरोबर वेळ सारूंक जाय. ताचे बरोबर वेळ सारलो की ना आमचें सगळेंच तो बदलून काडटा. ह्या मागण्यांत आमचें समर्पण करूंक जाय. आनी समर्पण आमकां ताणें दाखयलां. आनी सगळे सांगता भक्तांनी, घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवेंच तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका जाय पळय तशें न्ही, तुका जाय पळय तशें म्हजो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. असलें समर्पण आमच्या मागण्यांतल्यान घडोवंक जाय. तेन्नाच की आमी उदिकान उदीक जेजू सारकीं जातलें. हांव नाजाल्यार आमच्या सारकींच व्हडलें शाणपणां सांगतलें, कितें करतलें, पूण आमचे मदें कांय जायना. अणभव कसलो आसा दुसऱ्यांचो आमचो, जेजूचो की आपलेपणाचो? ताका लागून हांवें सांगलां, भितर कोण आहा? जेजू आसूंक जाय. जेजू आसा, पूण ताका आमी दांपोवन दवरला. ताचेर आमी जबरदस्ती करता. ताचेर आमी दोनीपण चलयता. ताका दोनी जावंक दिवंक ना. ना म्हणून तो म्हजो सरवंडार म्हणून घेवंक ना. म्हाका ह्या पातकांतली सगळी सुटका जाय तें घेवंक ना. बेश्टें उलयता, पूण खरेपणी जाय तर आमी आनंदांत, शांतीन, बरेपणान ताचे सारकीं आमी उदीक जातलें. कित्याक आमी सगळीं ताचेच कुडीचे सांदे. हे भाशेन आमी पळोवंक लागतले एकामेकाक आनी हे भाशेन वागोवंक लागतले. तेन्नाच की सर्गीचें राज आयलां. जेजून कितें सांगलें? शुभ वेळ तो आतां. तो तुमी शुभ वर्तमान मानून घेयात आनी तुमचें जिवीत बदलून काडात. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आयच्या दिसा जें देवाचें उतर आमकां मेळ्ळेलें आसा तातूंतल्यानूच आमचें जिवीत बदलून येतलें. आमी पयले सुवातेर जेजूच्या नांवांत रावया. कशें रावतल्या? सुस्कार घेतलो की ना जेजू आमचे भितर भरोन येता. जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबाळ जाय पर्यंत. म्हणजे कितें? भितर हां तितलें भायर काडलें. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची आठवणी सगळें भितर हां तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. काडलें की ना रोखडेंच तें नितळ करता. दुसऱ्या सुस्कारान हे सगळे जागे आमचे भितर जेजून भरोन येता. आनी हे भशेन आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिता. तो आमचे भितर आहा ताका आमी पयलो दिता. हे भशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक लागता. आनी हे भशेन जिवंक लागलीं की ना मागीर पळया सगळें बरें जातलें. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता. ताका आमचो धोनी, आमचो सोडवणदार म्हणून सगळीं आमी ताका समर्पुया. आनी ताच्या जिवितान उदिकान उदीक आमी घडोवन येवंक जाय. आमी प्रत्येक जाणां ताचे कुडींतले खेरीत आनी किरकोळ सांदे. आनी तो आमकां सगळ्या जाणांक घडोवन हाडटा. पूण आमकां ताची मदत जाय आनी आमी ताका सहकार करूंक जाय. जेजू हें सगळें तुवें आमकां फावो केलां. हें करून जिवंक आमकां मदत कर. आमेन. आतां सगळीं जाणां आमी उबी रावया
आनी जो भावार्थ आमी जियेता तो उचारून आमी उदीक ह्या भावार्थान आमचें जिवीत खोलावया. सत मानतां देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मालयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात सोडलो, सोरपोदेदारात देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मनशां आनी मनशांची उतरां आमकां फटयत, पूण देव आमकां केदींच फटोवचो ना. आपल्या लागीं मागतेल्यांक तो कदींच ना म्हणचो ना. तो आमची मागणी आयकता. असल्या बोरवाशान बरोवन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाचे कुशे पोरमोणे चलोवंक आनी देवाच्या उल्याक सदांच आपल्या जिवितान पयलो जबाब दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे उदरगती खातीर वावुरतना जेजू करूंक मागता तें करूंक आनी दिसपट्टी देवाचो ताळो आयकूंक आनी पाळूंक बापा लागीं मागुया. देवाच्या उतराचेर आपलें ध्यान मन दवरी नासतना आपल्याचेरूच पातयेतोल्यांनी आपली दारुणाय सोडून आनी जिवितान नवसोरणी हाडूंक जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. देव आपल्या जिव्या उतरांतल्यान आनी संस्कारांनी आपली कृपा मनशांक दित आसा. तर ताचें उतर दिसपट्टी वाचूंक आनी संस्कार भावार्थान समोरमूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. देवा, तुजे पोरजेन तुका उबारलेली मागणी दोयन आयक. तुजें उतर आमी सदांच आयकोंक आनी फकत तुज्या उतराक पाळो दिवंक आनी तुजो पाटलाव करूंक आमी पावलां मारूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 34, C15, देवा उतर आमी घेतला. Page 34. देवा उतर आमी घेतला. ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी दिणी देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवाळे बापा, खालत्या दुलोब मेंढऱ्याक तुज्या बोव मोगाळ पुताक निश्ठुरायेन आमी खुर्सार मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मोहिमेन पुनर्जीवन केलोय. मोरोपर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो हो योद्न आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी ताचे बरोबर आमकांय मोगाची जिवी बोली कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरोंतुरी गायतात तुजे मुखार. Sorvespor tu, povit, povit, povit. Golbarazzo, sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Sorgi tuka zoy zoy, Sorvesporace navin yeta taka zoy. Sorgi tuka zoy zoy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सुसुकपाच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावळताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सार आणि पुनः जीवन परावोवी तुमी आमकां सोडून सोया संसाराच्या सोडून आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेची पवित्र सुबेचो उगडास कर फिलीप नेरी आनी सिमेओ आमच्या गवळी बापां आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण नवजिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती घेवन झुजे घेवन दौरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा म्हज्या भयणीन भावनो जेजूचे आमी सांदे तो आमचे मस्तक आमचो फुडारी आमचो सोडवणदार आनी आमचें सगळ्यांच जिवीत तर म्हज्या भयणीन भावनो आमची खाजगी मागणी त्या सांस ती मनांत दवरया आनी न्हयच आमचे पासत न्हयच आमच्या कुटुंबा पासत पूण आमच्या देशा आनी सगळ्या संवसारा पासत मागया कितलें नाका जाल्लें चलता देवाक वीट आयिल्ली आसतली अशें आमकां समजून येता पूण ना तो आमचो मोग कोत्ता तो आमकां सोडूंक सोदता सुटका दिवंक सोदता आनी ह्या आमच्या मागण्याचो तो पातयेवन आसा तर आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटून हे मागणे बापाक उबारया आनी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय सच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पळयलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या कात सुत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळाची भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका खोडटा तुजे सुरशिरो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. D13, page 54. Jesu Boria Gaulia. D13. Tu
आमचे दोळे धांपून कुडींत मनांत ओतम्यांत जेजू जियेता. ताका पयलो स्थान दिला की ताका हिंचो दवरला आमी भितरल्यान. फकत उतरांनी आमी म्हणटा ताका पयलो स्थान दिता, पूण खरेपणी तो आमचें जिवीत जावन आसा. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें जेवंक यात. मागीर ताणें उणो घेतलो आनी तांकां दिलो, सर्वेस्पराक जय. मागुया. प्रितीचे बापा, पेद्रूक बोगसून जेजून ताचे लागीं फकत मोगाची गोवाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढऱ्या शेळयांची जोतून घेवंक फॉर्मायलें. आमची पातकां दोळ्याळ काळजान बोगसून आनी ह्या जेवणाक आमकां आपोवन मोगाची गोवाय दिवंक जेजू आमकां आज्ञा कोत्ता. खुशेन आमी सोबे माजार ही गोवाय दिवच्याक आयच्या दिसा आनी ह्या सातोळ्यांत आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जंय जंय पेल्याक आमची गरज आसा थंय खालतेकायेन दुसऱ्यांची चाकरी करूंक आनी उदार मनान तांच्या गरजांक पावूंक आमी निचेव कोत्ता. जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान आमी तो पाळी सोकोर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसात. सगल्यांक हांव दिनवासतां, चड करून आमचे बरोबर वावुरताल्यांक, आमच्या सांकिस्तांवांक, ते भायर आमचे बरोबर यारां वावुरतात तांकां. ती तुमकां दिसती पडना, पूण सगळो आसात, वेगवेगळी कार्य ती कोत्तात. आमच्या कोयराक, मिडियाक, वॉलंटियर्सांक, तुमकां सगल्यांक आनी खूब जाणां आमच्या मिसान आख्ख्या संवसाराक वांटो घेतात. चड करून जीं दुयेंत आसात, जाणटेलीं आसात, तांकां मिसाक वचोंक जायना, कामाक लागून तीं पादेशीर जातात, ओ तारवार आसात, ही सगळीं जाणां आमचे मिसान वांटो घेतात. कित्याक भाग्यवन फ्रांसिसाचे विनोदीन तांकां खूब मेळ्ळेलें आसा आनी मेळत आसा. तर तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा मायेचे 6 तारखेर सायबाक 483 वर्सां बोत्तात गोंया आयिल्ल्याक. तेन्ना हें नासलेलें, हें घर नासलेलें. हें घर बांदून आयलां आनी बाजिलिका बांदून आयलां 1605, 1605 वर्सां. 11 वर्सां लागलीं हाका. 1594 वर्सां म्हण हातूंत बुन्याद घातलेली, पूण 11 वर्सां लागलीं. हें सुपुल्लें पूण एकदम सोबीत मंदीर देवाचें. हांगसर भायलो लोक येवन कांतार, कोरल सिंगींग करूंक आवडटात. आनी आमचे गोंयांतूय आसात ते स्तुती कोयर सदांच येता. एकदम बरो सावंड आसा. पूण हे नवे सिस्टमीच हांगसर बरी चलनात. ताका लागून खूब जाणांक आमी खूब केलेलें आसा, प्रयत्न करीत आसा, पूण केन्ना केन्ना तें आमकां फसयता. केन्नाय फाटल्यान बरे भशेन आयकोंक येना म्हणटात. म्हणून ते भशेन हें मंदीर बरे भशेन बजिलिका बांदलेलें आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया.
सायबाक थंयसर ती कॉलेज दिल्ली. तो ते कॉलेजीन चड वगत रावंक ना, कित्याक तो 5 म्हयने गोंयांत आसलेलो. मागीर देवाचो उजो मोगाचो पेटोवन तो कोचीन, मागीर कन्याकुमारी, त्या सगळ्या भागाक वचोन तांकां तो बावतिजम दिवन खंय तर कोत्तालो. मागीर ताच्या काळजान असो उजो पेटलो की ताणें आतां भारत सोडून फुडें वचोंक जाय. श्रीलंकेक, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स आनी मागीर जपानाक, आनी थंयसर ताणें चायना वचोंक तो आवडयतालो आनी थंयसर मेलो. हे भाशेन तें कॉपेल पळय थंय आहा तें एकदम म्हत्वाचें, कित्याक तो त्या कॉपेलान आसलेलो. आनी लोक पयलो म्हणून हितून तितलो हे नासलेलो, शिमोरांचे उणें आसतालो. मागीर वाडत वाडत 200 जालो आनी आतां 500च्या वयर लोक थंयसर येता. खूब जाणांनी म्हाका मदत केलेली आसा. थोडे जाण म्हणूंक लागले फॅन घालूंक तुमी करात मातशे प्रयत्न. आतां सावंड बरो करच्याक आनीकूय म्हाका मदत केलेली आसा. तांकां सगळ्या जाणांक हांव दिनवासता, कित्याक काळजान ती म्हणटात आमकां कितें तरी करूंक जाय. सायबान आमचे पासून कितलें केलेलें आसा ताचे पासून आमी करया. लोकांकूय बरो फायदो मेळ्ळो न्ही. आनी थंयसर खूब जाण मदत करतात म्हाका. कोण आमकां पाव दितात. एकलो कोंकणो पुण्या सान आमकां सद्दां तो हांगसर एक फूल घालतात थंयसर सद्दां, वेंकीज म्हणून ते. आनी तोच आमकां त्या दिसा लाडू धाडटा. पयले म्हणून हितून 300 लाडू आमी हाडटाले. आतां 600 वयर 700 लाडू हाडचे पडटात. पूण ते घेवन येतात. पयले दुसरे 5 वेर ते भायर सरतात, 6 वेर ते पावतात. आनी एकलो आमचो भाव आमकां हितून ड्रिंक्स सॅचेट्स दिता. आतां तें सगळें वाडलेलें आसा. पूण आनीकूय सो खुशेन म्हणटात तें आमकांय कितें दिवंक जाय. तरी भाशेन आमी उदार काळजाची थंयसर जालेलीं आसा. आनी हांगसरूय तुमी आसात म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां सगळीं जाणां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. आनी त्या दिसा म्हणजे सोयेर आमी 9 आमची मांडावळ सुरू कोत्ता. 9 काकूळत म्हणजे त्योर्स आमी स्टार्ट कोत्ता. पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो, मागीर थोडो नियाळ आनी मागीर मीस येता. तर बेगीन येना जाल्यार जागो मेळ्ळो ना. इतलेंच तुमकां कळीत कोत्ता. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळ्या जाणां बरोबर म्हणया. बागेवन फ्रांसीस शेबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्यो त्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. F12, page 91, F12. Deva mondiraniata kushalkatsa, Deva shanti pai soron kara veta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ektai jena amin. Batungeka uno soro. Egat salayam chadeva. Kushakai divas kaino. Deva mundi magniata kushalkasa. Deva shanti pai soron kara veta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Check. 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 Check this.